मोगाच्यानो पावसान समृद्धी जाल्ली प्रकृती फळ दिवंक आराम करतना बरवशाचो वाळोसो हाडून येवचें मोंती फेस्त सर्वांक आमकां संतोश दिता। प्रतवेच्या पयल्या पळाचें हें फेस्त जेजू क्रिस्तान हाडिल्ल्या साल्वोसावाचें पयलें फळ भाग्यवंत आंवकवार मरयेचें जल्माचें फेस्त वा मोंती सायबिणीचें फेस्त जावन आमी संभ्रमता। सर्व क्रिस्तांवांक विशेश करून कोंकण करावळीच्या कातोलिकांक हें भोव मोगाचें फेस्त। फेस्ताक तयारी करच्या 9 दिसांनी धाकटुल्या भुरग्यांनी दिसपडतें रंगरंगाळ दालियांनी फुलां हाडून बाळोक मरयेक नामान करचें पळोवंक वर्ती दादोसकाय आमकां भोगता। 9 दिसांचे आत्मीक तयारे उपरांत फेस्ता दिसा पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन फुलांनी मरयेक मान करून आशिर्वादीत केल्ली नवी कणसी हाडून कुटुंबाच्या सांद्या संगीतें सेवन कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी सांगाता बसून जेवचें निजायकी कुटुंबाचो एकवट वाडोवंक भोव आदार। अशें मोंती फेस्त कुटुंबा सांद्या मदें आसचो मानाभेद पयस करून एकामेका भोगसून माया मोगान सांगाता येवंक कारण जाता जाल्ल्यान हें फेस्त सर्वांक भोव मोगाचें। आमची सर्गीची आवय मोंती मायेक आमी मान करतना ह्या संवसारांत आमची जतन घेवन पोस करचे प्रकृती मातेक ह्या फेस्ता संदर्भार आमी विशेष रितीर वंदिता। प्रतवेच्या गर्भांत प्रथम फळां जावन वाडिल्ली रांदवई आनी फळवस्तू सेवन तिका आमी मान करता। हाचे सवें ही आमची प्रकृती बिबाडिनासतना सांबाळून धरून तिचो पोस करूंक हें फेस्त आमकां आपोवन दिता। मोंती मायेचें फेस्त चेडूं भुरग्याक राखण आनी मान दिवचे विशयांत आमकां जागयता। फाटल्या दिसांनी चेडूं भुरग्यांचेर राष्ट्रभर जावचे अत्याचार माध्यमाद्वारे आमकां हर एकल्याक कळीत आसात। हे विशयांत विशेष गुमान दिवन सर्वांनी चेडूं भुरग्याक मान गौरव दिवन तिका समाजींत पावतें स्थान लाभय जाय। आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव समाजाचे संप्रदाय आनी रिवाजी संभ्रमचें फेस्त हें जावन आसा। अर्थाभरीत आनी राजावीक संप्रदाय आनी रिवाजी मून धरून मुखल्या पिळगेक पावोवची जबाबदारी आमची हर एकल्याची जावन आसा। आधुनीकपणाच्या पिशेपणाक बली जावन शेकड्यां तावन पाळून लायिल्लो बरो संप्रदाय विसरोवचो नाका। तुमकां सर्वांक हांव बागी मोंती मायेचें फेस्त मागतां।